राजकीय मळावेली खवदळ घडामोडी वेंचणुकांचे वारे पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा ह्या ल्हानशा सत्रांत आमी तुमच्या मुखार मांडटा। आयज आमी मुरगांव तालुक्याचो आढावो घेवया। आयज जर गोंयांत भाजपाची सत्ता आसा तर तांच्यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हांचे उपकार आटोवपाक जाय। हाचो कारणूय तसोच आसा, कारण दोनूय पक्षांनी खासा गोवा फॉरवर्ड पक्षान जाणी वेंचणुका पयलीं भाजपाच्या आड नेटान उपक्रम चलयल्लो तांच्यांनी म्हत्वाचें ट्विस्ट हाडिल्लें आनी मनोहर पर्रीकाराक मुखेलमंत्री केल्यार भाजपाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो। भाजप आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां मदीं गुप्त समज आदींच जाल्लो ते एकठांय येतले म्हण हें उपरांत दिसून आयलें। पूण युतीचे भागीदार कडेक दवरून भाजपाक आनी एका गजालीचो उपकार आटोवपाक जाय आनी ती म्हळ्यार मुरगांव तालुक्याची जनता। मुरगांव तालुको दक्षिण गोंयांतलो म्हत्वाचो तालुको। मुरगांव तालुक्यांत 4 4 सुवात्यो भाजपान जिखल्यात, ना तर पक्षाची संख्या फक्त 9च आसपाची। 2012 सालान काँग्रेसीची ही संख्या कमी जाल्ली। वास्को, मुरगांव, दाबोळे आनी कुट्टाळे हे चारूय मतदारसंघाचे भाजपाच्या आमदारांनी प्रतिनिधित्व केल्लें। ताका लागून 2017 वर्सा भाजपाचे चेहरे वाचिल्ले आनी हे सगळे सहजपणान जावंक ना। मुरगांवचे आमदार मंत्री मिलिंद नायक हांच्यांनी लागींचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसीचे संकल्प आमोणकर हांकां 50 कमी मतांनी पराभव केल्लो, जे पुराय वेंचणुकेंतलो सगळ्यांत कमी फरक आशिल्लो। कुट्टाळे मतदारसंघांतली एलिना सल्ढाणा थोड्या मतांनी जिखिल्ली, जातूंत तांच्या प्रतिस्पर्धकां मदीं मतांचें विभाजन जाल्लें। हातूंत तांचो पुतोणयो ऑलेन्सियो सिमोयसूय आशिल्लो, जो आम आदमी पक्षाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडिल्लो। सद्याक तांणी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतला। मुरगांवचे 4 सुवातो जरी चडश्यो दिसत नासल्यो तरी दाबोळे मतदारसंघ सोडल्यार जंय मंत्री माविन गुदिनो सामके पक्के वाटेर दिसतात, जाल्यार ह्या तालुक्यांतल्यो हेर 3 सुवातो कोणाचोय खेळ बदलपाक शकता हाची सुलूसय विरोधकांक लागल्या आनी त्या तरेन विरोधक ह्यो सुवातो भाजपा कडल्यान हिसकावपाक तसो यत्नूय करता। आतां वास्को सिटाचीच देख घेयात। सद्याक भाजपाचे 2 वेळा आमदार आशिल्ले कार्लोस आल्मेदा प्रतिनिधित्व करता। ह्या जाग्याचो चेहरो बदलपाची दाट शक्यताय आसा आनी हो बदल भाजपांतल्यानच जावपाक शकता। भाजप आपल्या सद्याच्या आमदारांच्या सुवातेर दुसरो उमेदवार दाजी साळकार हाडपाच्या विचारांत आशिल्ल्याचें आयकुपाक येता। तशेंच दीपक नायकानूय ह्यान पयलीं उलोवन दाखयलां, जर आल्मेदाक तिकेट दिना तर आपूण भाजपाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा। आल्मेदाच्या भलायकेच्या कारणाक लागून तांच्या आमदारकीचे कारणूय सार्थक जाल्लें ना। ह्या सुवातेर भाजपाक सत्ता विरोधकांचो फुडो करचो पडटा, त्या सुवातेर भाजपाक नवो चेहरो मदत करपाक शकता। भाजपाची मुरगांवची सुवात सद्याचे आमदार मिलिंद नायक हांच्या निराश कामगिरीक लागून आनी तांच्या कमी मताच्या फरकान परत निवडून येवप कठीण जालां। काँग्रेसीक पराभूत करपाक आनी मिलिंद नायकाक आपलो विजय निश्चित करपाचे आसत तर तांकां सगळी शक्त एकठांय करून कामाक लागचें पडटलें, पूण तो झगडल्या बगर रिंगणांतल्यान भायर सरपी न्हय। कुट्टाळेंत आमदार एलिना साल्ढाणाक लेगीत सत्ता विरोधी लाटेचो फुडो करचो पडटा। खासा तांच्या पक्षान रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण फुडें व्हरपाचो आग्रो तशेंच लागींच्या मुरगांव बंदरांतल्यान कोळसो हाताळणी बद्दल लोकांच्यो कागाळी पक्ष आयकपाक तयार नाशिल्ल्यान हाचो फटको थळाव्या आमदाराक वेंचणुकेंत बसपाक शकता। सद्याक ह्या स्थितीत काँग्रेस पक्षाक एंट्री मारपाक सद्याची उत्कृश्ट संद आसा, मात फाटल्या फावटची परिस्थिती परत जावपा पासून भाजपाक सावध रावचें पडटलें। जंय फाटले फावट वेगवेगळ्या स्पर्धकां मदीं मतांचें विभाजन जावन परत एलिनाक दुसऱ्या टर्मा खातीर निवडून येवपाक संद मेळिल्ली। ह्या मतदारसंघात खंयच्याय मार्गार मतदान जातलें हाचे कडेन सद्याक निर्णायक निर्णय अजून जावपाचो आसा, जाका लागून येवपी वेंचणुकां पयलीं सगळ्यांचें लक्ष ह्या मतदारसंघा कडेन लागिल्लें आसा।